नमस्कार. असेंब्ली टॉक आज विधानसभा अधिवेशनाचो 9वो दीस आनी आज सुरवातेक एज्युकेशनाचेर सामकी डिटेल चर्चा जाली. ताजे नंतर सावथ गोवा हॉस्पिटल प्रायवेट करचें काय ना आनी सरकार लिपा या चोर या ते प्रायवेट करूं सोदता काय कितें ह्या संदर्भांत लोक उलयले. विश्वजीत राणेन केल्लें भाश्य आनी त्या संदर्भांत जी कितें कॉन्ट्रोवर्सी गोंयांत चलता ताजेर चर्चा अशे सावार विशय आसात. सगळ्यान पयलीं निरज आमी ह्या विश्वनाथ नेने कडेन जो आमचो प्रतिनिधी विधानसभा संकुलान आसा. आमचो विश्वनाथ आयच्या दिसाचो दिसाचें जे पळय कामकाज जालां ताजेर आमकां थोडे भितर उजवाड घाल. सर, आयच्या दिसाचें आमी कामकाज जर पळयलें जाल्यार सगळ्यात चड कामकाज आयच्या दिसाचें गाजलें तें म्हणजे क्वेश्चन अवराचेर. जशें तुमी सांगलें की आयच्या ह्या क्वेश्चन अवरा भितर सगळ्यात मेन मुद्दो आशिल्लो तो म्हणजे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. सगळ्यात पयलीं प्रश्न केलो तो म्हणजे आपाचे आमदार तुळस सिल्वा आणि तांचो प्रश्न आशिल्लो रिगार्डिंग नर्सिंग हॉस्पिटल इन हॉस्पिसियो. जी ओल्ड हॉस्पिसियो बिल्डिंग आहा थंय नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट करपा विशीं सरकार गंभीर आसा काय कितें असो प्रश्न तांणी केलो. ताजेर मागीर मंत्री विश्वजीत राणे हाणें सांगलें की आमी जी ओल्ड हॉस्पिसियोची बिल्डिंग आसा त्या बिल्डिंगेचे रिफर्निशमेंट करतले आनी ताच्या उपरांत थंय नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट करपा विशीं आमी निर्णय घेतले आनी त्या खातीरचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल जे आहा ते जाल्ले अशें सांगलें. मागीर क्रूज हाणें विचारलें की बिल्डिंग सेफ आसा काय कितें. ताजेर विश्वजीतान सांगलें की ती जी बिल्डिंग आसा हिस्टॉरीक बिल्डिंग ती ओल्ड हॉस्पिटलची तेचे फुडलो पार्ट जो आसा तो आमी ताका काय हात लावचे ना. बट फाटली जी बिल्डिंग स्ट्रक्चर आसा ते आमी रिफर्निशमेंट करून थंय आमी नर्सिंग कॉलेज जे आहा ती स्टार्ट करतले अशें तुमचे आन्सर विश्वजीत राणेन दिले. ताजे उपरांत एल्टनान विशय काडलो. अल्टन म्हणपा लागलो की सावथ गोवा हॉस्पिटल जे आसा ते रेफरल हॉस्पिटल जाला आनी तेका लागून थंय जे पेशंट आसात ते सगळे सावथ गोंयच्यान जीएमसीन धाडटात आनी खंय धाडटात अशा तरेचो प्रश्न आयलो. आनी वॉट इज अबाउट कॅथ लॅब. सावथ गोवा हॉस्पिटलांतले कॅथ लॅब जे आहा ते सामके थंय कांय फॅसिलिटी ना, आयसीयू सर्वीस थंय सारकी ना अशा तरेचो प्रश्न एल्टनान काडलो. तेच्या उपरांत भाश्य केलें ते आपाचे आमदार वेंसी वेगोसान आयज स्टॅटिस्टिक्स दिले ते म्हणजे फाटले 4 वर्सां भितर 17,425 इतल्यो केसी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान जीएमसीन रेफर केल्या, रेफरल तेंचो जाला. आनी ह्या वर्साच्या म्हणजे 2024 वर्साच्या जानेवारी ते जून म्हयन्या मेरेन 2,389 इतल्यो केसी ज्यो आसा त्यो जीएमसीन धाडलेल्यो आसा आनी 71 पेशंट जे आहा ते प्रायवेट हॉस्पिटला भितर तांणी रेफर केल्या. मागीर हाचेर जाप दिता विश्वजीतान सांगलें की आमी 25 to 30% पेशंट जे आसा ते तेंचे रेफरल जीएमसीक करता. हाचें कारण म्हणजे टर्शरी सेंटर जे आसा ते जीएमसी जावन आसा आनी एकदां कांय स्पेशालिटी विभाग हे हॉस्पिटल भितर म्हणजे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टा भितर हॉस्पिटला भितर सुरू जाले काय मागीर हे रेफरल जे आहा ते कमी जातले. मागीर विषय तापलो तो म्हणजे युरी आलेमांव विरोधी पक्ष फुडारी. ताणें सांगलें की आमी खंयच्याय परिस्थिती भितर सावथ गोवाचे हॉस्पिटल जे आसा थंय प्रायवेट मेडिकल कॉलेज जे आसा ते स्टार्ट करपाक दिवचे ना, कितेंय जालें तरी दिवचे ना. आनी मागीर आतां जोड मेळची म्हणजे विजय सरदेसाय आनी विश्वजीत राणे हांच्या मदीं प्रायवेट हॉस्पिटल जे दक्षिण गोंयचे जे हॉस्पिटल आसा तितून प्रायवेट कॉलेज स्टार्ट करपा विशीं खडाजंगी जाली. विजयान सांगलें की कशेंच तरेन आमी जे आसा थंय स्टार्ट करपाक दिवचे ना. हातून विजय आनी विश्वजीत हांच्या मदीं खडाजंगी जाल्ली तर आमकां दिश्टी पडली. अशा तरेन पयलो क्वेश्चन जो आसा तो आयज गाजलो. मागीर दुसरो परत क्वेश्चन विजयाचोच आशिल्लो. ह्या वेळार भाश्य करतना विजयान सांगलें की 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा म्हणटा ती खंय आसा, ती खंयची जमीन अशा तरेचो प्रश्न जालो. आनी मागीर विश्वजीतान सांगलें की पळय आमी अजून हाजेर कांय फायनल डिसिजन घेतलेलें ना, जाय जाल्यार आपूण तुका ह्या सब्जेक्टाची फायल जी आहा ती ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस प्लेस करपाक शकता. आनी विजयान सांगलें की ती प्लेस कर, आपूण ती पळयता, आमी ती पळयता अशें म्हणून. तो पयलो क्वेश्चन अवराचो आयज सकाळचो सिजन म्हणजे एक माहितो जो आहा तो ह्या विशया वयल्यान तापलो. इंट्रस्टिंग म्हणजे आज खऱ्यो खबरो बरे तरेन विधानसभेन आमकां दिल्यो. आनीक म्हाका एक सांग विश्वनाथ, एकच म्हाका गजाल समजून घेवपाची अशी की
ही जी पळय हय. चर्चा साऊथ गोवा हॉस्पिटला संदर्भात जाली, सरकारान मान्य केलां थंय प्रायवेट मेडिकल कॉलेज येता म्हणून. सर होच आयज कळीचो मुद्दो थारलो. म्हणजे विश्वजितान जी रिप्लाय एका दिल्या आमच्या क्रोज सिल्वाक दिल्या, त्यातून ताणें स्पेसिफीक शब्द म्हटला की इट इज इन प्रोसेस, वी हॅव नॉट फायनलायज म्हणून. आणि मागीर विजय जेन्ना उबो रावलो तेन्ना विजयान सांगलें की तूं क्रुजाक ही रिप्लाय दिली आणि आपल्याक तूं रिप्लाय दिला की नो सच प्रपोजल म्हणून. आतां हेतून नेमकें आसा कितें? हे आतां तुजी रिप्लाय जी आहा मंत्र्याची ती दोन तरेन आसा म्हणून तर हो सगळो बोवाळ जालो. म्हणजे हेच्या वयल्यान तर क्लियरिटी जी आहा ती सारकी गव्हर्नमेंटान काय दिली ना. आणि विश्वजितान परत एकदा सांगलें की ना, अजून आमी ते विशीं काय फायनल निर्णय घेतिल्लो ना. ओके, आमी विश्वनाथ तुजे कडेन मदीं मदीं येतले, तूं थंयच राव. आमचे चर्चेन तूं आमकां परत चर्चेन आमकां जाय. निरज, एक क्लॅरिटी अबावट पॉलिसीज. ना हे कितें हे क्लॅरिटी ऑफ पॉलिसीज न्ही, दीस इज डेलिबरेट. हे आयज विश्वजितान असो तांकां घुवणायलें ऑपोजिशनाक. ओके. आनी तातूंत म्हाका दिसलो विश्वजीत वडचड दिसलो. कारण वेगवेगळ्या पद्दतीन विजयान आनी युरीन ताका ट्रॅप करपाचो प्रयत्न केलो, ताचे कडच्यान हें काडपाचो प्रयत्न केलो की आमी प्रायवेट कॉलेज करपाना म्हणून. पूण ताणें लास्ट पर्यंत भरलो ना. लास्ट पर्यंत ताणें कॅटेगोरिकल उत्तर दिवना की आपण करपाना म्हणून. आनी सगळे वेगवेगळे आन्सर दिल्ली आसा. अंडर कन्सिडरेशन, खंय बरयलां इन प्रोग्रेस. सो आनी मेन म्हणजे कितें हो क्वेश्चन आसा पोस्टपोन केल्लो. तो म्हणटा की पोस्टपोन केन्ना करता, एडिशनल इन्फॉर्मेशन घेवपा खातीर पोस्टपोन करता. पोस्टपोन करूनय हेंच अशे तरेचे वेग आन्सर दिल्लें आसा. सो हातूंत भितर डाळ मेकूच काला अशें ऑपोजिशनाचो हें आसा. आतां गजाल अशी की खंयच्याय राज्यांनी समांतर वेवस्था आसपाकूच जाय. म्हणजे एक सरकारी हॉस्पिटल आसलें जाल्यार एक प्रायवेट मेडिकल कॉलेज आसप वायट न्ही. कारण सगळ्योच मेडिकल प्रायवेट कॉलेजी वायट आसतात अशेंय न्ही. कांय लोकांक जेन्ना पळय अशे तरेच्या गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेजीन प्रवेश मेळना ते थंय प्रवेश घेवंक शकतात. थंय एखादें चड बरें इक्विपमेंट हाडपाची तयारी आसूं शकता. आनी दुसरें उरफाटेंय जावं शकता. उरफाटें अशें की गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर पाती येवन प्रायवेट मेडिकल कॉलेजी सुरू करप, सगळो लाव सरकाराचो घेवप. ना पूण दोन इश्यू आसात भितर. म्हाका दिसता CMान प्रॉमीस केलां की प्रायवेट कॉलेज हांगा न्ही, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान न्ही, दुसरे कडेन जावपाचें आसा. आनी आमी कितें तरी 1 लाख कितें तरी जमीन ते घेवपा आसा जी दिसुडाची भायर. तोय तें हें करतालो विजय की खंय आसा काय म्हणटा जमीन. तो म्हणटा आपल्याक तर खबर ना जमीन खंय आसा ती. आनी CM म्हणटा ते त्या नवी दुसरी जमनीचेर आमी करपा जावन प्रायवेट हॉस्पिटल. ओके. सो अशें खूब कन्फ्युजन आसा. सो तूं म्हणटा जाणीवपूर्वक कांय कन्फ्युजन सरकार दवरूंक सोदता. जशें सनबर्न अशें जाता. सनबर्न कितें बाबा खंय जातलो म्हूण कळना. आमी प्रपोजल म्हणटा, इन कन्सिडरेशन म्हणटात, ताचो विचार करतात म्हणटात. अशें करून आनी तो पर्यंत तो तिकेटी विकून मेकळो. कळ्ळें तुका. आनी तिकेटी कमी न्ही, 3,000 पासून कांय लाख मेरेन तिकेटी. कितलो कॉन्फिडन्स आसा आमच्या सरकाराचेर हें कळटा. एक्झॅक्टली. सो ही एक गजाल व्हेरी इंट्रस्टींग जाल्या. आनी एक एक्चुली मदीं एक हें विजय थंबणा मारत आसता की चीफ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ प्रत्येकाक म्हणटा तो चीफ मिनिस्टर ऑफ ट्युरिजम. तो म्हणटा की प्रत्येक मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आसा हांगा. आनी आयज ताणें म्हाका म्हणलें विशेशता की चीफ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणून. तेन्ना मातशें वातावरण हें जालें. इवन स्पिकरान म्हणलें की तशें म्हणपाक शकना तूं. सो अशे तरेचे तो म्हणटा म्हणपाक शकता. आनी ताणें परत आनीक फावटी परत म्हणलें ना आपूण म्हणटलोच म्हणून. सो कारण म्हणटा तो प्रत्येक जाण आपआपलें डिसिजन घेता, ओन डिसिजन घेता. आनी विश्वजीत हे एक पावर सेंटर गोंयांत आसा हें सगळे लोक जाणात. आनी विश्वजीत 2 दीस पयलीं असेंब्ली चालू आसतना दिल्लीन वचून अमित शाह आनी बाकीच्या लिडरांक मेळ्ळा. थंय तांची बरी हांसत खेळत उमेदीन चर्चा जाल्या. ताका लागून कांय प्रमाणार मुख्यमंत्री लोकांक चिंतेस्त विधानसभेन खंय दिसलो अशे तरेची चर्चा. ताणें आयज 2-3 फावटी कॉमेंट केली न्ही. ताणें म्हणलें की फिक्स करपाचे प्रयत्न जाता ते बंद जावपा जाय. आतां हें कितें कोण फिक्सिंग करता तें खबर ना. पूण फिक्स करपाचे प्रयत्न आसा ते बंद जावपा जाय अशें 2-3 फावटी ताणें म्हणलें. आनी आपूण ऑलरेडी दिल्ली वचून ते हांच्या कानार घातलां. सो दॅट मिन्स देर इज सम गोईंग ऑन. कांय घुसपा एकामेकाक चॅकमेट करतात. आनी ते चॅकमेट सरकारच्या जे पळय निर्णय ताका त्रास करता. मातसो हिंट दिसता की जी पळय कांय स्टोरी आयल्या हिंदुस्तान टायम्साचेर रिगार्डींग गोंया भितर जमीन रूपांतर चल्लें तें सुद्दां सांगपा जायना की CMाचें कितें गोंयच्या एका वर्तमानपत्रांनी आज की
एक नवो कायदो एक नवें बील विधानसभेन येता की हाजे फुडें जे पळय कितें डिसिजन TCP घेतली त्या डिसिजनाक कोर्टान भितर आव्हान दिवपाक मेळचें ना अशे तरेचो एक कायदो येता अशे तरेची चर्चा एका पेपरान आज सुरू केल्या. पूण विश्वजीत राणे कडेन हांवें म्हजी चर्चा जाली. विश्वजीत राणे म्हणटा ऑलरेडी आमी एक नोटिफिकेशन जे पळय काडलां त्याच नोटिफिकेशनाक कायद्याचें रूप दिवन तें आतां अधिकृत करपाचो प्रयत्न आमी करतात. तातूंत भितर ताणें म्हाका तें क्लियरली सांगलें कारण हांवें म्हणलें तें बातमेन भितर एक वाचलां शेत जमनी आनी इको सेन्सिटीव जमनी रुपांतरीत करपाचो सरकाराचो डाव आसा अशे तरेचें म्हळ्यार ते पेपरान छापलां एक इंग्लीश पेपरान. तर ताणें सांगलें की बाबा शेत जमनी आनी इको सेन्सिटीव जमनी आमी रुपांतरीत करचे नात कॅटेगोरिकली ताणें सांगलें. ज्यो पळय कितें लोकांनी ऑलरेडी तो म्हणटा की रिजनल प्लॅन आनीक जे पळय कितें आराखडे तयार केले तातूंत भितर ऑलरेडी पयलींच्या सरकारान तांकां मेकळीक दिल्ली. तर लोकांनी ऑलरेडी थंय इन्वेस्ट केलें. ते इन्वेस्ट केलें तर लोकांक आमी प्रोटेक्ट करप ना काय कितें अशे तरेचो ताजो सवाल आसा. आनी इवन अदरवायज सुद्दां तांणी प्रोविजन सुद्दां केली हातूंत भितर इफ इट इज कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन नाजाल्यार एक बेजीक जे प्रिंसिपल आहा जाल्यार इट वील बिकम नल एंड वॉइड. उरपाक शकना ताची कोण तरी कोर्टान वतले आनी कोर्टान तर वचतात. पूण हांव तेंच म्हणटा की लोकांक बोवड्या कोर्टाक सतत तुमी हेल्पाटी घालपाक लायतले. आतां पळय सुप्रीम कोर्टान मायनिंगा संदर्भात कांय निर्देश दिल्ले आहात की मायनिंग सुरू करतना तुमी ह्यो गजाली करच्यो पडटल्यो. रस्त्या वयल्यान गांवच्या रस्त्या वयल्यान तुमकां ट्रान्सपोर्ट व्हरपाक जावंक मेळचो ना. तरी आसतना गांवच्या रस्त्या वयल्यान तुमी व्हरपाक दितात परत लोकांक कोर्टान वचप परत हाडप. जाता कितें हातूंत भितर तुमी गव्हर्मेंटान खरें म्हणजे जी एक्शन घेवपाक जाय परत दिल्ली आसता ती करना आनी गव्हर्मेंट पयशे मोडटा सुप्रीम कोर्ट लॉयराचेर कित्या खातीर जस्ट फॉर नॉट फॉलोवींग द ऑर्डर. एक्झॅक्टली ही सामकी वायट आसा. आमचे पयशे वतात कोर्टान. दिल्लीचे जे आदोगाद आसा सुप्रीम कोर्टान काम करपी ते करोडाची भाशा उलयतात. एक्झॅक्टली. एक्झॅक्टली. आनी ते कित्या खातीर करता तर जी खरें म्हणजे गव्हर्मेंटान काम करपाक जाय तें करना आनी आमी करपाना म्हणून ते जस्टिफाय करपा खातीर करतात. एनीहाव ही चर्चा आमी फुडें व्हरतना परत आमी विश्वनाथ नेने कडेन या. विश्वनाथ येस हय सर फुडें सांग. हय सर हीच आयज सकाळच्या मॅचाक आमी जर पळयत जाल्यार हो सगळो विशय जो आसा तो गाजलो. एका राष्ट्रीय वृत्तपत्राचेर आयज विश्वजितान जो आसा तो ब्रिज ऑफ प्रिविलेज जो आसा तो आपूण सोमारा हाडटलो अशा तरेचें विधान केलें. आनी ताच्या उपरांत विश्वजितान मागीर भायर वयतना दनपारां लंच टायमार पत्रकारां कडेन उलोवप केलें. तेतून तांणी एक अशें सर भाश्य केलें की ब्रिज ऑफ प्रिविलेज हो येवपाकूच जाय कित्याक तर अशे तरेन कोणूय जर कितें हें करता आसत जर गोंयची तेची अशी भुमिका आसा की गोंयची जर कोणी बदनामी राष्ट्रीय स्तराचेर करता आसत जाल्यार ती चुकीची असो दावो तांणी केलो. आनी सोमारा ही जे वृत्त येयला त्या संबंधीची आपली आंकडेवारी जी कितें आहा ती आपूण ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस जी आसा ती सगळ्यांच्या फुड्यान मांडटलो अशें विश्वजितान जे आसा तें सांगलां. आनी एक तेणी भाश्य केलां विधान जे म्हत्वाचें केलां ज्याची चर्चा आत्तां तुमी कांय वेळा पयलीं तुमी एक उलयले आनी आमी ती सगळ्यान पयली बातमी ब्रेक केल्ली की तेणें सांगलें आपूण दिल्ली गेल्लो आनी दिल्ली आपूण जें कितें आपल्या लिडरांक सांगपाक जाय तें सांगलां. आनी ते सांगता तेणें अशें उलयलो की हांगासर एकामेकाक फिक्स करपाचे जे प्रकार सुरू आसात त्या प्रकाराचेर भाश्य करतना तो म्हणपाक लागलो की हांवें म्हाज्या लिडरांक मेळून ह्या संबंधीची म्हायती दिल्ली आसा अशें तेणी सांगलें. तर हें जालें सकाळच्या म्हायतीचेर. तेजे उपरांत आमी जर पळयत जाल्यार आयज डिमांड्स आशिल्ले ते म्हणजे सीएमाचे लागीं 20 खाती आयचे डिमांड्सा भितर आसात. भितर फक्त PWD ना बट बाकी सगळी खाती जी आसा ती आयच्या डिमांडान आहा. आमदार आतां डिमांडा भितर उलयतात. आयज मायकल लोबो परत आमी फाटले कांय दीस पळयत जाल्यार सरकारांतलो हो आमदार जो आसा मायकल तो खंय तरी विरोधी पक्षा प्रमाणे आयज भाश्य करता. आमकां फाटले कांय दीस जाले आमकां दिश्टी पडटा. आयजूय जे आहा ते तेणी जे आसा ते भाश्य केलें. तेणी म्हटलें की GMR जे एअरपोर्ट आसा तांच्यांनी नवी एअरलायन्स येवपा खातीर कितें प्रयत्न केले तर कांयच ना. वयल्यान ज्यो एअरलायन्स दाबोळे आसल्यो दाबोळे सेवा दितल्यो तेंकाच तांच्यांनी हांगासर हाडपाचो प्रयत्न केला अशा तरेचो जो एक भाश्य आसा ते मायकल लोबोन केलें. मागीर आमी जर पळयत जाल्यार आयज वेगवेगळे आमदार जे आसात ते डिमांड्सांचेर उलयतात. तेतून विरेश बोरकारान मागणी केली की बालरथ बशी ज्यो आसा त्यो आतां कितलेशे वर्सां जाले जुन्यो जाल्या तेंची कंडिशन जी आहा ती सारकी ना त्यो सरकारान बेगीबेग बदलच्यो नाजाल्यार भुरग्यांच्या जिवाक जे आहा ते रिस्क आसा अशा तरेचे भाश्य जे आसा ते हेणें केले विरेश बोरकारान केले. तेच्या उपरांत दिगंबर कामतीन आयज एक मुद्दो मांडलो की फुडल्या वर्साच्यान 11वी जे भुरगे घेतात ते मेरिट बेसिसाचेर घेवचे जेणे करून मागीर आमदारांक बी फावोर येतात
की आपल्या भुरग्याक मातसो थंय घेवपा लाय हे घेवपा लाय अशा तरेचे प्रकार जे आसा ते बंद जावपाक जाय आणि मेरिट लिस्टा प्रमाण भुरग्यांक 11वेक जो आसा तो प्रवेश दिवचो अशा तरेची मागणी दिगंबर कामतीन केल्या. सर अजून ते डिमांड्साची चर्चा चालू आसा. डिमांड्स अजून थंय वेगवेगळे आमदार जे आसात ते आपले मांडीत आसात. ओके, एज्युकेशनाचेर आज प्रामुख्यान चर्चा जाली. सो तूं म्हाका थोडे सायलंट फिचर्स कितें सांगता? एज्युकेशन हो सामको इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियो, पूण इम्पॉर्टंट कितें आसा म्हजें म्हणजे 20 डिमांड आयज आसात उलोवपाक आनी वेगवेगळे तरेची डिमांड आसा. एज्युकेशन धरून म्युजियम धरून मायन्स इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियो, प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स, ट्रायबल वेलफेअर. सो प्रत्येकाक ते आनी चडशें डिस्कशन जाता तें सद्या एज्युकेशनान चालू आसा. बाकीच्या हाजेर कोण टच करूना, कारण मायनींग सारको एक्चुली इम्पॉर्टंट विशय आशिल्लो. एज्युकेशनाचेर वेगवेगळे तरेचे सजेशन्स आयल्या, वेगवेगळे तरेचे प्रॉब्लेम्स लोकांनी हायलायट केल्या. रायट फ्रॉम बालरथाचेर सगळे ऑलमोस्ट सगळे जाण उलयता. ते म्हणटा 14 वर्सांनी बालरथ स्टार्ट केल्यार बसी हाडिल्ल्यो त्यो आयज सामके वायट कंडिशनान भितर आसा. सो तांकां आतां ते रिप्लेस करपाची गरज आसा, अशे तरेचो एक डिमांड सगळे कडच्यान येता. त्या शिवाय स्कूल बिल्डिंगांची परिस्थिती बिकट आहा चडशा. सो तो दिसापीठ तो सेम जो प्रॉब्लेम इतल्या वर्सांचो चालू आसा. त्या शिवाय प्रायमरी स्कुलां बंद पडटा, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलां बंद पडटा. सो तो सदांचोच विचार. आनी सीएमान सांगलें की ते एक मेन म्हणजे मेन कारण प्रायमरी स्कुलां बंद पडपाचें हें कालच सांगिल्लें ताणें की पॉप्युलेशन कमी जालां, बर्थ रेट कमी जाल्या म्हणून बंद पडटा. आनी त्या शिवाय अशे जायते वेगवेगळे स्कॉलरशीपी खातीर कोणें हें केलें. इवन वेन्झीन एक विशय काडलो की टिचरांक TR म्हणून फुडें एक हें प्रिफिक्स दिवचें म्हणून. जशें एक एडवोकेट लायता, कोण डॉक्टर DR लायता, तसो TR म्हणून टिचरांक लावचें. सो ते अभिमानान तांकां मातशें बरें एक हें येतलें. सो अशे तरेचे वेगवेगळे सजेशन्स आयली. पूण मेन म्हणजे इतलें हातूंत भितर आमच्या गोंयच्या एज्युकेशनाचो स्टँडर्ड फायनली कितें आसा, ही सगळ्यो गोश्टी बऱ्यो आसा, पूण जो प्रॉडक्ट, जो फायनल प्रॉडक्ट जेन्ना भायर सरता, जो ग्रॅज्युएट गोंयचो ते कॉलेजींतल्यान भायर सरता, तांची क्वॉलिटी कितें आसा हें आयज आमची पळोवपाची गरज आसा. कारण आर दे वर्थ एम्प्लॉयेबल आसा, ते खरेंच तांची क्वॉलिटी आसता जे ग्रॅज्युएट म्हणून हें करपा सारकी. उदाहरण दिता मरे हांव. गोंयकार आमी काल उलयल्यात बेरोजगारी आसा म्हणटात, पूण बेरोजगारी कसली कळ्ळें तुका? तूं अंडर हें म्हणटात अंडर एम्प्लॉयमेंट, हो एक बरो शब्द इकॉनॉमिक्सान तो आमी शिकल्यात. आतां गोंयची जी पळय कॅपेबिलिटी आसा हांकां तयार करप न्ही. विशेशतः आतां बोवाळ जेन्ना जाता, परत आतां पोस्ट डिपार्टमेंटान कितें तरी 250 पोस्ट काडल्यात आनी फाटल्या वेळार जेन्ना अशे 150 पोस्ट काडिल्ले एका गोंयकाराक घेवना, तेन्ना आमी चवकशी केली तेन्ना आमकां उतर मेळ्ळें तें अशें की गोंयचे भुरगे खंय परिक्षेक वचून बसतात, कसलीच तयारी ना. पेपर पळयतकीर ते 15 मिनटां भितर ते कितें रखडून खंय भायर सरतात, तांकां आन्सरच दिवपाक मेळना. सो हाजे खातीर एक तयारी आसता. खंयच्योय पळय राष्ट्रीय नॅशनल पळय कॉम्पिटिटीव एग्जाम, ताका एक तयारी आसा. ते कशे लोक जीवन जगून दिता बसून. आतां कोटा सारके सेंटर्स वेगवेगळे आसा, त्या जाग्याचेर लोक वर्सांचे वर्सां बसून दीस रात 24 वरां आनी थंय प्रश्न कसले येतात, ताका कशें आन्सर बरोवप, हे एक टॅक्नीक आनी ताजे खातीर सेट एक वेवस्था आसा. ती वेवस्थेचो ताणें लाभ घेवपाक जाय, वेवस्था शिकपाक जाय, प्रश्न अभ्यास करून वचपाक जाय. बेटे तूं ग्रॅज्युएट जालो, आपल्या सगळें येता म्हणून तूं ते आन्सर दिवंक शकना. सो गोंयचो भुरगो हांगा फाटीं पडटा म्हणजे तांकां कॉम्पिटेटीव एग्जाम त्या जिवाक त्रास घेवपाचे ना. इजिली खंय क्लास LDC वचून लागलो न्ही जाल्यार तांगेलें लायफ जालें. आमकां ही वेवस्था बदलची पडटली. म्हणटा तशें की प्रायमरी जे पळय कितें टिचर आसात तांकां क्वॉलिटी वाडोवपाक जाय, तांकां ट्रेनींग दिवचीच पडटली. आमी सगळे टिचर वशिल्यान घेतात, तांचो दर्जो सारको ना. महाराष्ट्रांत पळय मरे बारीक बारीक लातूर म्हणटा तें कोणें नांव आयकुना. लातूराचें नांव आज जालां तें एज्युकेशना खातीर. ताणें अशें कॉम्पिटिटीव स्पिरीट हाडलें की 10वेचो अभ्यास 8वेच्यान सुरू करतात आनीक 9वेक जसो पावलो की भुरगो 10वेचो अभ्यास सुरू करपाक लागता. पयले 3 म्हयने ते 9वेचो अभ्यास करतात, मागीर पळय उरिल्ले तो 10वेचो अभ्यास अशे तरेन. आनी 9वेचो भुरगो पास जालो न्ही ताका सुटी ना मदीं, तो 10वेचो शाळा सुरू.
सो अशे तरेन भुरग्यां तर जावपाक 100% रिजल्ट लागलो की आमी उडयो मारतात हां. थंय ते पर्सेंटेज कितली वाडली सामकें. हाजे कॉम्पिटिशन आसता ना आमचें तर हेंच ना आतां इवन हांव पळय आमची लायब्ररी आसा सेंट्रल लायब्ररी तातूंत एक फूल फ्लोर म्हणटा तो इज डेडिकेटेड टू द बुक्स फॉर कॉम्पिटेटीव एग्जाम आनी तो म्हणटा खंय कसलो बूक जाय आपण हाडून दिता म्हणून अरे वा पूण भुरगीं खंय येता थंय वता ताचे फायदो खंय घेता Exactly. ते बसपा खातीर कितलीशे 100 सिटां आसा बसपा एअर कंडिशन Exactly. अभ्यास करपा खातीर पूण गोंयकार ताचो फायदो घेता तशें पडना एक्झॅक्टली सो ती पळय भूक आसा पळय कितें तरी करपाची कॉम्पिटेटीव एग्जामी वचपाची ना ही भूकच ना आमच्या ही भुरग्यां भितर. पद्दत भूक ना न्ही ही पद्दत तांकां आळशी केल्यात सरकारी धोरणान तुमकां सगळ्यांक सरकारी नोकऱ्यो मेळटल्यो अशे तरेचें एक वातावरण आमच्या सरकारान निर्माण केल्लें आहा आनी सगळ्या आनी लोकांक एज्युकेशन पडटा. सिस्टमूय आतां हें करना एक्चुअली फूल सिस्टम आसा ती टिचरांनी खरें मागीर बूक तयार करपाक जाय आनी तांचे भितर तांकां तो पळय Exactly. हें दिवपाक जाय न्ही नाजाल्यार कितें करता ते 15 हें पर करत सर इतले वर्सां स्कुलान वचून करतात कितें एक्झॅक्टली ना तूं म्हणटा तांकां- सामकें की ही सिस्टम क्वेश्चनींग करपाचें पळय हें आसा पळय क्वेश्चनींग करपाचें तो हेंच तांचे भितर हाती भितर ना ना हे ही पद्दत आमकां केन्ना तरी सुदारचीच पडटली बदलचीच पडटली आमकां तरुणाक तयार करचें पडटलें हय वी हॅव टू कम्पीट विथ द नॅशनल लेवल एक्झॅक्टली नॅशनल बाकीची हातूंनी सेंटरांनी म्हाका इतली दिसता की डेव्हलपमेंट जाणा जाता एक 50 वर्सां पयलीं गोंयकारांक सुशेगाद म्हणटाले हां 50 वर्सां नंतर तो चड आतां सुशेगाद जालो आनीक जावपा लागला सामको एक्झॅक्टली आनी तो कसलो निष्क्रीय ताचे भितर कसली क्रयशक्ती ना ताका फायटींग स्पिरीट आशिल्ले खंयचेच जॉब नाकात ना पत्रकारितेन पळय मरे लोक येतात हम्म. मराठी वर्तमानपत्र चलतात सगळे महाराष्ट्रांतल्यान लोक भुरगे घेवन हांगा करतात कोणाक काम करपाचें ना पेपर वचून लोक वाचतात हे पेपर आनीक बरे जावचे बरे सिन्सियर हार्ड वर्किंग अभ्यासू लोक हांगा प्रोफेशनान येवचे कोण येनात ना तांकां टायम 5 to 9 to 5 जॉब जाय एक्झॅक्टली सुटयो जाय सगळ्यो सुटयो जाय सो हांगा कितें आसा हांगा तुका शिफ्टींनी काम करचें पडटा चड लेट काम करचें पडटा तसली जिवाक त्रास जिवाक त्रास करपाचें करपाचें ना सो ही मेंटलिटीचें कारण ती कोणाचें काम एज्युकेशन सिस्टमाचें काम न्ही सामकें. हे भुरग्यांक तयार करपाचें तांची मेंटलिटी चेंज करपाची तांचे भितर कॉम्पिटेटीव स्पिरीट हाडपाचें तांचे भितर गोल सेट करपाची हें कर हाडपाचें एक्झॅक्टली म्हाका दिसता न्ही कांय प्रायवेट कॉलेजी आनी स्कूल्स आतां अशे तरेची येवपाक जाय करतात अशे तरेची येवपाक जाय जे गव्हर्मेंटा कडेन सामकी कॉम्पीट करताले की आमी बाबा टॉप भुरगो तयार करताले कळ्ळें तुका गोंयान ज्यो पळय शारदा मंदिर बी हांचे सारके आहात थंय गेरा आशिल्ले स्कूल अशी थोडी स्कूल आतां कायल्यात आतां येतात हे आतां गव्हर्मेंटा कडेन पॅरलल एज्युकेशनल वेवस्था लोकांनी फुडाकार करचो पडटलो विशेषतः गोंयान पळय जे पयशेकार आहात तांणी हे आतां हाडून कितें तरी एक योगदान दिवचें पडटलें कळ्ळें तुका सो तातूंतल्यान एक बरे शिक्षक बरी वेवस्था बरी कॉम्पिटेटीव स्पिरीट एक बरो भुरगो आमी तयार करतात फुडलें गोंय घडयतले कोण आयची पळय जी वेवस्था आसा न्ही आळसाय वेवस्था आनी अशे तरी सरकारी नोकरी दिवपाची फुडले Future is very bleak म्हणटा पळय. फुडल्या 25 वर्सांत कसले तरेचे गोंय ते गोंय घडोवपी भुरगे कशे तयार जातले हाचे म्हाका एक ह्या म्हाजे कडेन नाळ जोडिल्ले Exactly. गोंयची म्हायती आशिल्ली तांकां कळवळ आशिल्ले एक्झॅक्टली मनीस तयार जावपा जाय न्ही तयार जावपाक जाय आनीक आमी विश्वनाथा कडेन वच्चे पयलीं आमी परत एकूच मुद्दो काल विधानसभा रातची 11:30 मेरेन चल्ली इतलो सामकें म्हत्वाचो घडणुको चलतात बरी गोश्ट हाजे पयलीं तशी चलताली हय पयलीं इवन 11-12 एकाक सुद्दां एकाक जाल्या. पिल्या सो कितें तरी उलयता जाल्यार कितें तरी म्हत्वाचें उलयता आसतलें न्ही ते अशें समजुया सो विश्वनाथ तुजो एक निमाणे तुजे कडेन येता आमी एक मिनट भितर आमकां सांग की बाबा गोंयचो जो पळय आमदार आहा तो आमदार रातचो 11:30 मेरेन चर्चा करता सो गोंयचे कांय म्हत्वाचे निर्णय थंय जातात काय कितें हय सर जशें तुमी सांगले की म्हणजे आमी सर फाटल्या फावटी एकदा असेंब्ली फाटलें सरकार जे आशिल्लें तेन्ना आमी अशी असेंब्ली लेट जातना आमी पयली ते म्हणजे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स जे आसात ते 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साची एकदा जेन्ना डिमांड्सा वेळार उलोवप आशिल्लें खास स्पेशल डिस्कशन आशिल्लें त्या वेळार एकदा सर रातची 12:30 सुद्दां मेरेन असेंब्ली चल्लेली आहा सो आतां सुद्दां ह्या असेंब्ली सेशनान काल अशें तुमी म्हटलें काल सगळ्यांत चड लेट असेंब्ली चल्ली आयज आमी जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता तशीच चिन्ह आसात की आयज सुद्दां असेंब्ली खूब वगत चलतली कारण 20 डिमांड आसात आनी तेचेर उलोवपी खूब जाण आसात आनी आतां अजून उलोवप चालू आसा सो आयज सुद्दां मोठ्या प्रमाणान जे आसा तो चर्चा आयज सभागृहान आमकां जाता दिश्टी पडटली आमदार मागण्यांचेर उलयतले आनी आयज सुद्दां लेट मेरेन असेंब्ली चलतली सो आमी एक सर
आमी पळयलां की आमकां खबर आसता पत्रकार असल्या कारणान हांगा लेट पर्यंत चलता म्हणून, बट भायर तितलो अवेअरनेस ना की बाबा काल राती 11:30 मेरेन असेंब्ली चल्ली अशें आमी सांगलें कोणाक, जाल्यार ते म्हणटा कितें काल इतलो लेट असेंब्ली चलता अशें सुद्दां प्रश्न जर आमकां येतात, पूण बऱ्यापैकी अशी असेंब्ली लेट पर्यंत चलता आमकां दिश्टी पडटा. जेन्ना लेट जाता न्ही तेन्ना मिडियाक त्रास जाता. हय ते रिप्लाय जेन्ना आसता टीव्हीचेर आमी दाखोवंक शकतात रातभर, पूण वर्तमानपत्रां छापतलो जाल्यार आज कितें जालां, आज खप वाडिल्ली पळय व्हडली वर्तमानपत्रां आहात, तांकां 11:30 मेरेन ते रिपोर्टींग करूंक शकनात. सो तांकां 11 मेरेन चडांत चड कितें जालें तें रिपोर्टींग करूंक शकतात. 11 नंतर जेन्ना CM किंवा एखादो मंत्री जेन्ना जाप रिमांडाची मिनिस्टर रिप्लाय करपाक लास्ट पडटा, ती हेडलायन जाता. मंत्री जेन्ना कितें जाप दिता तीच मेन बातमी ती जाता. सो ती जर जेन्ना वर्तमानपत्र घेवंक शकना तेन्ना मंत्र्याकय मातशें तें वेळान आटोपशीर वेळचे वेळार जापो दिवपाची मंत्र्यांनी ती एक जबाबदारी घेवपाची गरज आहा. आयज कार्लोस बरो उलयलो, बरो प्रिपेर करून आयलो रे गो. कार्लोस ह्या दिसांनी बरो विचारता, खूब मुद्देसूर असो उलयतो आनी बरे पॉयंट्स मांडटा सारके. ओके. सिस्टमॅटीक आनी इवन एक क्वेश्चनान ताणें इवन CMाक सुद्दां एक हें दाखोवन दिलें एक मिस्टेक. सो इट्स व्हेरी वेल आर्टिकुलेट सिन्सियरय असतो. सो तो ताका न्ही कोर्टान हायकोर्टानय उलोवपाचो अनुभव आसा. तूं हायकोर्टान उलयता आसतना कितें उलोवंक शकना, ताका टू द पॉयंट उलोवपाक जाय. सो कितें मुद्दे मांडले ताणें एक थोडे भितर, कारण जे बरें काम करता ताची तोखणाय मेन करपाक जाय. पॉयंट आनी हायलायट केलो तो नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचेर, आनी ताचेर ताणें भरपूर अभ्यास केला आनी ताणें बारीक बारकावे आनी बारीक इंट्रिकसीज ताणें दाखयल्यो की कशे प्रॉब्लेम जावपाक शकता. खंय तुमी अजून पर्यंत आतां तुमी फुडल्या वर्सा स्टार्ट करपाक सोदता, पूण जी पळय सिस्टम घालपाक जाय आशिल्ली ट्रेनींग दिवपाक जाय अंगणवाडी टिचरांक, प्रायमरी टिचरांक, ती अजून कांयच दिवना, ट्रेनींग दिवना, तांचें हें ना. सो हें विदावट हें तुमी कशें इम्प्लिमेंट करपाचें. सरकार म्हणटा आमी सगळ्यांक ट्रेनींग दिलें, आमी सगळें आमची तयारी आहा म्हणटा, कांयच ना. ट्रेनींग आनी जशें जावपाक जाय आनी ते कितें आसा ही कंप्लीट डिफरंट सिस्टम. टिचरांचें मायंडसेट चेंज जावपाक जाय तांकां. सो तांणी बरें एक सारकें मुद्देसूर अशें दाखयलें की कशी आमी कमी आसा. आनी विधानसभेन भितर एक 3-4 लोक सारकीच नांवां येतात जे अभ्यास करून येतात आनी वेन्झी वेगस खूब बरें काम केलें, बरो उलयता. आनी ताणें दोगांयनी एक वो आनी युरी आलेमावन एक विधानसभे भितर एक बरो एक वेगळो फ्लेवर हाडला साश्टी कोंकणीचो. ती एक वेगळोच एक फ्लेवर ताचे भितर येता, आवडटा. ती बरी फ्लेवर, खरो फ्लेवर तो सामको बरो फ्लेवर. आनी वेन्झीची गोंयची न्ही वेगवेगळे रंग ढंग विधानसभेक परावर्तीत जावपाक जाय. एक्झॅक्टली. सो वेन्झी तें करता हें दीस इज रियली बरी गजाल. सो आमी ह्याच मुद्द्याचेर आयची चर्चा आमची सोंपोवया की विधानसभा ही अभ्यासूपणान काम करता, आमदार अभ्यासूपणान जापो दितात, प्रश्न विचारतात. इतलेंच न्हय तर एक वेगळो साश्टीचो फ्लेवर ह्या विधानसभेन कांय जाणांक आमकां पळोवपाक मेळ्ळो, जो हालीं खूब शेणटा. तो फ्लेवर पयलीं बरो मार्केटान दिसतालो, बाजारान दिसतालो, गर्देन भितर मडगांवां साश्टीन गेल्यार दिसतालो, मातसो शेणटाचो. डायल्यूट जाला आतां मडगांवचें वातावरण कॉस्मोपॉलिटन जावपाक लागलें, भायले लोक येवन रावले. एक्झॅक्टली. सो विधानसभेन ती आनी युरी मदीं मदीं आरे करता, तें बरें दिसता पळोवपाक तें. ओके. आपले भशेन. सो गूड. सो इतल्यार आमची चर्चा ही सोंपयतात. पळयत रावात गोमंतक TV.